Next, multiple choice question for class 10 from the unit pair of linear equation. So here given, if x equal to a and y equal to b is the solution of the pair of equation x minus y equal to 2 and x plus y equal to 4, then what will be the value of a and b? So हांगासर तुमका दोन इक्वेशन दिल्याच. ओके, सो ही दोन इक्वेशन्स आणि त्या दोन इक्वेशनान जी तुमका व्हॅल्यू पुट करूंक सांगले, एक्साची व्हॅल्यू ए आणि वायाची व्हॅल्यू बी. सो तुमका हांगासर नंबर फॉर्मान दिवंक ना, अल्फाबेट फॉर्मान दिल्या. ओके, सो हांगासर एक्साची व्हॅल्यू कितें पुट करतले तुम्ही? गिवन तुमका हा एक्स इक्वल टू ए वाय इक्वल टू बी. सो एक्साची व्हॅल्यू कितें? ए मायनस वायची व्हॅल्यू कितें? बी इक्वल टू 2. सो हे इक्वेशन 1 झाले तुमचे. आणि दुसरे इक्वेशन आहे पळय, एक्स प्लस वाय इक्वल टू 4. सो एक्स व्हॅल्यू कितें दिल्या? ए प्लस वाय कितें दिला? बी इक्वल टू 4. ओके, सो हे इक्वेशन झाले तुमचे सेकंड. आता दोन्ही इक्वेशन बरोवन काढाच. ए मायनस बी इक्वल टू 2 आणि दुसरे ए प्लस बी इक्वल टू 4. ओके, सो हांगासर तुमका ए आणि वायची व्हॅल्यू फाइंड करपाक जाय. सो हांगासर हेजी साइन काय ना म्हटल्यार कितें? प्लस. हेजी काय ना म्हटल्यार प्लस. सो प्लस प्लस प्लस. सो हांगासर आन्सर कितें येतलो? 2a. हेजी साइन मायनस, हेजी प्लस. मायनस प्लस मायनस. सो ह्यो टर्म एलिमिनेट जातलो. सो एजी प्लस आसा. सो प्लस 2 प्लस 4 हाउ मच? 6. सो आता आमकां हांगासर 2a इक्वल टू 6 मेळ्ळो. सो a इक्वल टू 6 आणि हांगासर हेजे अटॅच आसता म्हटल्यार हो नंबर कितें जातलो? डिवायड जातलो. सो a इक्वल टू कितलो येयलो आमकां आन्सर? 3. सो नेक्स्ट तुमी कितें करतले? पुट a इक्वल टू 3 इन, you can put in any equation either 1 or 2, जे तुमची चॉइस. सो सपोज हांवें हांगासर इक्वेशन 1 पुट केलें. ओके, सो a मायनस बी इक्वल टू 2. सो हांगासर कितें करपाक जाय तुमकां? a ची व्हॅल्यू कितें पळय, a ची व्हॅल्यू आमकां कितें मेळ्ळ्या? 3. मायनस बी इक्वल टू 2. सो हांगासर मायनस बी 2 हो प्लस आहा तो हेवटेन येतलो, म्हणजे आपली साइन चेंज करतलो. सो 2 मायनस 3 हांगासर जातलो. सो मायनस बी 2 मायनस 3 मायनस 1. सो हांगासर याद दवरात, दोन्ही कडेन जेन्ना मायनस आसता तेन्ना मायनस साइन कॅन्सल जाता. सो बी इक्वल टू कितलो येयलो? 1. सो तुमचो करेक्ट ऑप्शन कितें येतलो? ए ची व्हॅल्यू पयली आणि मागीर बी ची व्हॅल्यू. सो 3 आणि 1. सो विच इज द ऑप्शन? बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो व्हिडिओ लाईक झालो जाल्यार लाईक आणि शेअर कराच. थँक्यू.